दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया शेवयाची खीर। गॅसार हांवें आयदन दवरला, तितून 1 चमचो साजूक तूप घालून घेता, गांवठी तूप, आनी भितर 150 ग्रॅम शेवयो घालून घेता आनी ह्यो शेवयो बऱ्यो तुपान फुलोवन घेवया। शेवयो फुलोवन जाल्ल्यो आसा। आता भितर ड्राय फ्रुट्स घालया आनी 1 मिनटां परतून घेवया। आता भितर अर्दो लिटर गरम उदक घालून घेता आनी ह्यो शेवयो आता उदकान शिजपाक दिवया। उदक आमचे आटलेले आसा आनी शेवयो शिजलेल्यो आसात। आता भितर अर्दो लिटर दूध घालून घेता, गरम केल्ले दूध। भितर अर्दी वाटी साखर घालून घेता, साखर तुमकां जाय त्या प्रमाणान घालपा जाता, आनी थोडो केसर घालून घेता। हे मातशें दवळून घेता। आता थोडी वेलची भितर घालून घेता आनी खतखतो येवपाक दिता। शेवयो आमच्यो जाल्ल्यो आसा। आता गॅस बंद करता आनी 15 मिनटां धापून दवरता आनी मागीर सर्व करया। अशी ही शेवयाची खीर खूब टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन, तो मेरेन देव बरें करूं।